Welcome back. MGP is ready to contest ZP polls independently if BJP decides to go solo in ZP polls. Party is spreading its tentacles in 26 constituencies and will demand at least 12 to 14 constituencies for assembly election if the alliance with the BJP stays for next election. Minister Sudhin Davlekar has conveyed the message to the BJP in a weekly head-on. Davlekar said he would like the elevation in political career and he is pursuing his CM dream. And they are looking at you not as an alliance partner now, they are looking at you as a threat. थ्रेट ह्या सगळ्या बाबतींत आसा. फाटल्या फावटी 2007 निवडणूक जाली तेन्ना काँग्रेसीक थ्रेट आशिल्लो. खंय तरी बीजेपीचे मंत्री नवे आशिल्ल्यान जावं कितें आसूं कमी पडटात तुमचे मुखार अशें म्हाका दिसता. माने काही मंत्री स्टडी करनासतना येता. हे मुख्यमंत्र्याकूय खबर आसा, पर्रीकाराकूय ताजे पयलीं खबर आसा. म्हाका तरी दिसता 2017 पयलीं केल्लें अलायन्स हें आसपाक जाय. देर इज कार्यकर्ते बीजेपीचे डिस्कंटेंट आसा, खूब डिस्कंटेंट आसा. चीफ मिनिस्टरीयल कॅन्डिडेट पयलीं डिक्लेअर करपाची अलायन्साची परिस्थिती आसा काय ना? एट दीस स्टेज मनोहर पर्रीकर परत गोंयांत आयलो जाल्यार आसा. ना जाल्यार दे हॅव टू थिंक. चीफ मिनिस्टरान बरें काम लोकां मदीं जर करून दाखोवना जाल्यार अलायन्स हॅज टू थिंक. मनशाक प्रत्येक पोजिशन वयलें मेळपाक जाय अशें प्रत्येक मनशाक दिसता. पूण त्या खातीर स्ट्रेंथ आसपाक जाय. 15, 12 किंवा 5 आसून आमदार ती स्ट्रेंथ दाखवू शकना. त्या खातीर 21 आसपाक जाय. बरोबर. तेन्नाच मनीस सांगू शकता की आपूण चीफ मिनिस्टर. झेडपी इलेक्शनाक तुमी फ्रेंडली मॅचीक तयार आहात? आय डोंट मायंड. पूण युती ह्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार करता आसता. इट इज नॉट अ वायबल. पयलो इज युती, मागीर फ्रेंडली. हाऊ मेनी कॉन्स्टिट्युएन्सीज यू वूड लायक टू कॉन्टेस्ट नेक्स्ट टाइम? 100% वील आस्क मोर. काँग्रेसी कडेन 9 आसा. युती जर जाय त्यो 9तले आमकां 5 तरी मागपाक हें आसतलो. मी गो टू 12 to 13 कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमचें काम चल्लां. वाळपय मतदारसंघात म्हजें काम चल्लां. बिचोले मतदारसंघात म्हजें काम चल्लां. नावेलीत. सो अशे काही मतदारसंघ आसात. तुमकां चीफ मिनिस्टरीयल कॅन्डिडेट म्हूण प्रोजेक्ट करून इलेक्शन फेस करपाची मानसीक तयारी आसा? मानसीक तयारी म्हणजे खंय आसा. Union government has sanctioned 1100 crores for new proposed Zuari bridge. PWD Minister Sudhin Davlekar informed this to Prudent on Republic Day. He also informed that the new 6-lane Zuari bridge will consist of 5-kilometer long flyover and a railway overbridge. Now, 5-member team consisting of Union Ministry's engineers and Goan engineers will cross-check Zuari bridge plans prepared by the controversial consultant SN Bobe. ताचो खर्च साधारण 1500 कोटीच्या आसपास वसूल. आता आमकां 1100 कोटी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियन अंडर प्लॅन सँक्शन केल्ले आसा. साधारण 2.5 म्हयने आमकां हे टेंडर फायनलायज करपाक वतले. टेंडर प्रोसेस सोंपले नंतर आनी साधारण ऑगस्ट म्हटल्यार ताजो आमी फावंडेशन स्टोन घालपाक करतना असो विचार करून आमी हे सगळें प्लॅनिंग केल्लें आसा. New 6-lane Zuari bridge consists almost 5-kilometer long flyover. The plan takes care of inland water traffic. वेर्णा बायपास टू बांबोली असो हो रोड येतलो. तातूंत जवळ जवळ 5 किलोमिटरचे तातूंत फ्लायओवर साधारण 1 किलोमिटराचो ब्रिज, त्यानंतर रेल्वे ओवरब्रिज, 2 कडेन ओवरब्रिज अशे विविध पयलू आशिल्लो. जुवारी दळण वळण जे जाता स्पेशली बार्जी होडी त्या खातीरूच मदल्या स्पॅना आनी ताचे सायडीच्या दोनूय स्पॅनाक केबल स्टे ब्रिज आमी करपाचो थारिल्लो. हायटाडा पेक्षा ताची कमीत कमी हायट 9 मीटर आसतली आनी ज्या कडेन रेल्वे ब्रिज आसा, रेल्वे क्रॉसिंग आसा, ताजेर ओवर रेल्वे हो ब्रिज वतलो. Now, Goa government has formed a team of 5 engineers to cross-check SN Bobe's Zuari bridge plan. The team consists of engineers from Union Ministry. SN Bobeचे काम चेक करपा खातीर युनियन मिनिस्ट्रीचे इंजिनियर्स प्लस गोयचे इंजिनियर, प्रख्यात इंजिनियर ज्यांनी ब्रिजाचें काम केलां अशे 5 इंजिनियर तांचें सगळें काम चेक करतले आनी त्यानंतरूच ते ताका काम मुखार व्हरपाक मेळटलें. Sudhin on Friday handed over DPR to Raksha Mantri Manohar Parrikar at Delhi. Reporter Vivek Prabhu for Prudent. Let's take a short break. Stay tuned.